हायकोर्टात वेदांतान आर्ग्युमेंट घालातो असो आमोणा आणि नावेले प्लांटावेल्या आदल्या कॉन्ट्रॅक्टराक काढून नवे कंत्राटदार नेमल्यात. ह्या प्लांटावेले कामगार आणि येरादारीक आदल्या कॉन्ट्रॅक्टराचे कामगार आडखळ करतात. आमोण्या आणि नावेली प्लांटाचे काम सारखे चलचे म्हणून पुलिसांची सेक्युरिटी जाय. हायकोर्टान केस 15 सप्टेंबर मेरेन धुकलून कंपनीक अंतरीम थाकाय दिल्या. वेदांताच्या आमोण्या आणि नावेलेच्या प्लांटाच्या कामाक आडखळ येवची न्ही म्हणून खबरदारी घेवंक हायकोर्टान सरकाराक सांगला. दुसरे वटेन आंदोलक कामगार सांखळेचो आमदार सभापती आणि मुख्यमंत्र्याची मध्यस्थी मागतात. कसली कंपनी गांवांत आमी कितें काडटा तर आमकां कितें तरी बेनिफीट जावचो. आनी कसलेय कंपनी फाटल्यान बेनिफिटा उपरांत कितें तरी डिसएडवांटेज आसतात. तशें आमी भरपूर ग्राफायटाचो पोल्युशन जाता. पूण ते आमी कित्याक बेर केले की आमकां स्थानिकांक आमकां काम गावता. आयज तांकां अशें जालां की आमी ओग्गी रावल्यात जावं आमी ओग्गी रावले कित्याक थोड्यांक तरी काम गावता. आयज पूर्णपणे ते आमच्या गांवच्या नाकारून फक्त ते आपले कोण एकूच कॉन्ट्रॅक्टर हाडून एस म्हणून सबंद काम तांकां दिवंक सोदता. आमी पोल्युशन खावपाचें आनी काम तेंच्यांनी करपाचें. आणि ही आयज कॉन्ट्रॅक्टरांची पाळी आहा, फाल्यां सगळ्या वर्करांची पाळी आणि प्रत्येकाचेर हें आसा. तेन्ना नावेली आमोण्या सरावंडींग सगळे लोक ह्या विशयाचेर एक आसा आणि हें आंदोलन आमकां विश्वास पूर्ण आसा, भाईचेर विश्वास आसा आणि भाई एका तोडगो काडटलोच. आणि आमचो आमदार सभापती माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि मुख्यमंत्र्याचेर पूर्ण विश्वास आहा. देवा फाटल्यान आमची तेजेरूच श्रद्धा आहा सगळी आणि तो आमचें काम करतलोच अशें आमकां 100% विश्वास आसा. न्यू कॉन्ट्रॅक्टर येयलो काम चालू केलें आणि कंपनीन आमकां लेटरां धाडून काम बंद करपाक लायलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि तुकाराम मराठे.